नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार आणि होळयेची हुनहुनीत परबी। हांव संजवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। पुराय गोंय शिगम्याच्या मुडांत गांवगिऱ्या वाठारांत घुमपाक लागलो ओसय ओसयचो नाद। मळकर्णेच्या लोकांनी मनयलो पारंपारीक शेणी उजो। गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। माड्डोळा चतुर्दशी निमतान फोंडेकारांनी घातलो देवी म्हाळशेक नमन। पणजी रंगली होळयेच्या रंगांनी। आझाद मैदानाचेर पणजेकारांनी मनयली व्हडा दबाज्यान होळी। म्हापशेकारांनी केले पारंपारीक पद्धती प्रमाण होळयेचे दहन। वास्को खारावाड्या वयली उरिल्ली घरां बिरेस्तारा उडयली मोडून। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण मुरगांव पालिकेन केली कारवाय। गोंयच्यो 145 कदंब बशींनी रोखडीच व्हरपाक मेळटली व्हीलचेअर। 30 मे मेरेन बस स्टँडाचेर दवरतले हायड्रोलिक लिफ्ट। बिरेस्तारा जाली चाचणी। शेतां पुरोवन करूं नाकात वेस्टर्न बायपासाचे काम। काणा बाणवलेच्या लोकांची मागणी। आता पळोवया खबरो विस्तारान। घुमचे कटर घुम घुमचे कटर घुम ह्या ढोल आणि ताशाच्या तालार ठेको धरीत गांवचे पारंपारीक शिगमो लोकनाच लोककला सादर करीत रिवण गांवांत व्हडा उमेदीन शिगमो मनयतात। गोफ तशेंच पारंपारीक खेळ ह्या वारां मांडार पळोवपाक मेळटा। मांडार खेळून जाल्या उपरांत जाणटे नेणटे न्हंयचेर न्हावपाक वतात आनी हातान गळ्यान घातिल्ले आबोल्यांचे झेले उदकांत सोडपाची प्रथा आसा। ह्या उपरांत घरांतल्या सवाशीण बायलेन आरत दाखयल्या उपरांतूच तांकां घरांत येवपाक मेळटा। राती कडेन होळये खातीर लोक माडी हाडपाक वतात आनी ही माडी कापतना तशेंच हाडटना खूब जतनाय घेवची पडटा। माडयेची पानां जमनीक तेंकूंक फावना अशें गांवांतल्यांचें मान्य आसा। पुराय देश होळयेच्या रंगान रंगतना मालकर्णे गांवचे लोक मात उज्याच्या किटाळीन न्हातात। हे पोरणे परंपरे प्रमाण गांवचे लोक होळयेच्या पयलीं 7 दीस फकत शिवराक जेवण जेवतात आनी होळये दिसा शेणी जळयतात। उपरांत तयार जाल्ले निखारे आंगार शिपडटात। पळयात गौरंग प्रभू मळकर्णेचो हो खासा रिपोर्ट। पुराय भारतात रंगाची होळी खेळली वता, पण मळकणेच्या गांवांत मात उज्याची होळी खेळटात। गांवकारी सगळे एक जातात आनी हांगा देवळा कडेन शेणये उजो ह्या शेणी पेटयतात आनी ते तातूंत उज्या पेटून नाचतात। ही जी प्रथा आसा जवळ जवळ 5.5 वर्सां पयलीं चालू जाल्ली अशें हांगा आमकां कळून आयिल्लें आसा। दुसरें ह्या उज्यांतल्यान जर कोणें पास जालो जाल्यार ताका कांयच रोगराई जायना अशें गांवकारांचें मान्य आसा। दक्षिण गोंयच्या मळकर्णे गांवांत होळयेच्या राती जावपी शेणी उज्याची परंपरा शेकड्यांनी वर्सां सावन सुरू आसा। होळी उबारल्या उपरांत राती आडेकडेच्या गांवांतले हजारांनी लोक शेणी उजो पळोवपाक गांवांतल्या देवळा मुखार एकठांय जातात। थळावे मानकरी गाराणे घालून शेणी पेटयतात आनी उपरांत सुरू जाता हो धगधगत्या उज्याचो खेळ। एका हातीन पेटलेली शेणी आणि दुसऱ्या हातीन आम्याताळो घेऊन शबय शबयच्या तालार आंगार उज्याची किट्टाळी उडयतात। शेणी उज्याची ही परंपरा कशी सुरू जाली हे सांगपी काणी गावात फामाद आसा। हेजी म्हत्व म्हळ्यार कितें
आमी म्हणटा ते उज्यान नाचता अशें बी म्हळ्यार एक काही अशे हें आसता की शब्द आसा की अवसर येयले नंतर आमी उज्यान नाचपी अशे अवसराचे बी थोडे म्हणटाले न्हू त्या पद्दतीन आमी एक आमच्या हांगा कितें जाता कितें आमकां कांय कळना पूण त्या वेळाचेर तुमी तरी आतां पळयले कडेन आसा आमची ल्हान भुरगीं हांव एक मातसो वयान चड जाल्ले कडेन आहा पूण ल्हान भुरगीं जे पळय आसा उज्यां कशें नाचता ते तुमी एक्चुली फॅक्ट्रीतून पळयले कडेन आसा आनी हितून भितर आमी काय कितें आनी कांयच करना फक्त आमचे कडेन आसता त्यो गायी शेणाची गवऱ्यो म्हळ्यार शेणी म्हणटा ताका आमी त्यो ताका उज लायता आनी ताळे एक हातीन त्यो शेणी घेता एक हातीन ताळे आसता आनी त्यो वयर तकले वयर धरून आमी त्यो सगळ्या आंगाचेर वापर दिता आनी हो उज जो पळय आसा तुमी पळयले कडेन आसा हितून आमी गांवची ते जाल्यार इतर भावीक जे पळय येता भायल्यान तुमी पळयले कडेन आसता ते लोक कितलो आसतलो आमी तुमकां अंदाज आसतलो की आमी सांगप म्हळ्यार बेश्टे लोक इतलो जालो तितलो जालो तशें सांगपाक ना तुमी सांगात बाबा ते लोक आसतले अशें म्हणून अंदाज लोक कितली एक देवा हेजेर हें करून त्या उज्यांतल्यान क्रॉस जाता ते तुमी पळयल्या उज्या आंगार घेतात आनी थोड्यांनी घेतले कडेन आसता तांकां आंगार तुमी पळयात तेंचे कपडे जावं आंगार खंयच उज लागलो दिसता जाल्यार तुमी पळया आमी तुमी एक्चुली ट्रू फॅक्ट पळयले न्हू हांव तर नातले कडेन आसात पयलीं आमचो वर्सकार म्हणून चडटा वर्सकार म्हळ्यार कोण जल्मी जो पळय आसा पयलींच आमगेलो तो पयलीं चडटा ते होळयेचेर तेजे नंतर गांवकार चडटा तेजे नंतर बेरकार आनी तेजे फाटल्यान वेळीच चडटा ह्या मानसतांनी वयर गेले मागीर आमची जे पळय भुरगे आसा आमचे पिळगेचे ते वयर चडटा हितून भितर जर समज आमची बरोबर म्हळ्यार आमी नमी साकून शिवराक रावता ते जर आमची बरोबर फुल्ल खंयचो भायलो सुद्दां जर आसा जाल्यार ताका सुद्दां आमची ते होळयेचेर वयर चडोवंक मेळटा पूण तेणी कंप्लीट शिवराक रावपाक जाय आमचे बरोबर म्हाका आतां 39 जाली पूण म्हाका असो म्हाज्या बापायक सुद्दां खबर ना इतली पयलीं सावन ते आमची जाणटेल्यांनी म्हणटा आमच्या गांवांक हांगा पयलीं एक दुसरें कोण तरी हें जाल्लें आनी आमगे ती भायली सारकी ती आपल्या आवडी घर घेतली आनी तो एक तेजो चलो जाल्लो थंय तेजे राखण ते आमच्या नागनाथ म्हणटा देवान हे जावन केली आनी तो मागीर हांगा येयलो आनी तांकां सगळ्यांक हें करून तांची आमची होळी आसता ती होळयेक नेम घेवन आमगेली फुडले ते गेले मागीर मालान धाल म्हणटा आमी तेजे दोग जाण चेडे ते मालान धाल ते दोग जाण चेड्याचे तेणें वांटून दिला आनी तेच सगळें हें करता चालू आसा हे पोरणे परंपरेप्रमाण गावचे लोक होळयेच्या 7 दीस पयलीं फकत शिवराक जेवण जेवतात हो उजो वा निखारे शिपडल्या उपरांत रोग जंतू तशेंच दुयेंसां सोंपतात असो गांवकारांचो भावार्थ आसा मळकर्णीचो हो शेणी उजो पळोवपाक साबार गोंयच्यान शेकड्यांनी लोक मळकर्ण्या येतात मळकर्ण्या ह्या गांवांत शेणी उजो म्हळ्यार उज्याची होळी म्हळ्यार कल्पने भायरूच आसा म्हणजे कोणाक जर सांगलें की उज्यान होळी खेळटा तें ना पूण हांगा उत्साह इतलो आसा की हांगा वर्सान वर्स येन दिसता आनी खूब बरें दिसता आनी ह्या वर्सा आमी मुद्दम आयल्या म्हणजे पयल्या वर्सा आयिल्ले. My name is Hyacinth Agyar and I've come all the way from Devar to Malkarne to watch Sheni Muzo today. So in the past I've been working with the Biodiversity Board, we've been going village to village documenting tradition, but something like this I have never observed before and it's pretty much unique and it's nice to see how the villagers have preserved their tradition from so many years together. It's nice to see how they've been involving plants, biodiversity in their tradition, in their cultures in such a deep manner. And it's really fascinating. सुमार 400 वर्सां मायज चलत आयिल्ली ही परंपरा आयज मेरेन बंद जावंक ना. होळयेच्या राती खाज्या मांडार गरम गरम खाजे जिलेबी तयार जायत आसता आनी त्याच वेळार गावात उब्या केल्ल्या होळयेर एक एक गांवकरी चडत आसता आनी जळट्या निखाऱ्यांचो मारो हे परंपरे खातीर सोशीत आसता. तांबडे फुट मेरेन हो उज्या मनशाचो खेळ चालूच उरता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. माड्डोळची चतुर्दस खूप फामाद. चतुर्दस हिंदू दिनदर्शिकाच्या निमण्या म्हयन्याचो 14वो दीस वा फाल्गून म्हयन्याचो पयलो 15 म्हळ्यार असो दीस जो फोंडेचो वेगवेगळ्या गांवांनी फापशिल्ल्या लोकांक शिगम्या निमतान एकठांय हाडटा. बेरेस्तारा माड्डोळची चतुर्दस भाविकांनी व्हडा उमेदीन मनयली. खुबशा गांवांनी पुनवे दिसा शिगम्या रुपांत होळी मनयतात. पूण फोंड्यांत मात फाल्गून म्हयन्याच्या 9व्या दिसा नमन घालून ग्रामदेवतांक आवाहन करून शिगम्याक सुरवात जाता.
रंगयाळ्या भेसात नटिल्ले सुमार 27 गावातले लोक तांच्या पारंपरिक वाद्यांसहित एकठांय येवन तांच्या ग्रामदेवते मुखार पयले नमन घालतात. म्हाड्डोळची म्हाळसा ही मूळ दक्षिण गोंयच्या वेर्णा म्हाड्डोळची. 16व्या शेंकड्यात पोर्तुगेज राजवटीत जाल्ल्या बाटाबाटी खातीर देवीची मूर्त फोंड्यां हाडली. भोव कमी वेळान म्हाळसा म्हाड्डोळकारांची प्रेरणा स्त्रोत जाली आनी म्हाड्डोळा लागीं आशिल्ल्या फोंडेच्या हेर गांवांतल्या लोकांनी म्हाड्डोळा येवन चतुर्दस मनोवपाची प्रथा आपणायली. फोंडेचे लोक मुळातूच तालवाद्य मोगी आनी शिगम्या निमतान केल्लें वाजोवप म्हळ्यार तांच्या खातीर सुखदिणें. फाटले 4 शेंकड्या सावन फामाद आशिल्ले परंपरे प्रमाण फोंडेच्या वेगळ्या वेगळ्या गांवांतले लोककलाकार महाभारत आनी रामायणांतल्या महाकाव्यांचेर आधारीत लोकगितां गायत परंपरे प्रमाण चतुर्दसेक म्हाड्डोळ वचपाक भायर सरतात. शक्ती आनी सोशिकतायेची प्रतीक आशिल्ली म्हाळसाच ही पुराय वाट चलपाक उर्बा दिता असो भावार्थ लोकां मदीं आसा. सगळ्या गांवचे लोक आपापले रोमट घेवन म्हाळशेच्या दारात पावल्या उपरांत मात देवळात पयले नमन आनी रोमट घेवन वचपाचो मान सावय वेरेच्या पंगडाचो. सावय वेरेकारांनी नमन घालचे पयलीं हेर कोणूच नमन घालिनात. बेरेस्तारा म्हाड्डोळा चतुर्दस जाली. सावय वेरेकारांनी परंपरे प्रमाण म्हाळशे मुखार पयले नमन घातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पुराय गोंय आयज होळयेच्या रंगान रंगला. राजधानी पणजी लेगीत तांबड्या पांचव्या हळदुळ्या रंगान रंगल्या. आझाद मैदानार वर्स पद्दती प्रमाण पणजेकारांनी होळी मनयली. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. इश्टानो, पणजे ही गोंयची राजधानी, गोंयचे एक माणकुलेशें काळीज आनी ह्या काळजान आमी होळी कशी सादर करतात ते आमी पळयतली. आमच्या वांगडा आसा पणजेचो एक नागरीक बाब गौरीश. तर गौरीश, तूं पणजे हांगा कितलीशींच वर्सां रावता, तर पणजेची होळी खाशेली कशी? हय, पणजे आतां हांव ल्हानपणीच्यान पणजेची होळी पळयता. मुख्य म्हणजे प्रामुख्यान आझाद मैदानाचेर ही होळी दर वर्सा साजरी केली गेली वता. पणजे शिगमोत्सव समिती जी आहा तेंच्यांनी ही आझाद मैदानाचेर होळी सुरवात केली, कित्याक तर गांवांनी होळी जाता, पूण पणजेकारांक, पणजेच्या सिटींतल्या लोकां खातीर होळयेचो अनुभव येवचो ह्या खातीर ही पणजे आझाद मैदानाचेर होळी साजरी केली वता. आनी सगळे पणजेकार तशेंच सायडीकचे तालिगांव, सांताक्रूज म्हणा, हे सगळे लोक हांगा येवन होळी साजरी करता. तर तशें पळोवंक गेल्यार गोंयान अशे वेगवेगळ्या तरेन होळी सेलिब्रेट करतात. तर हांगर अशें वेगळें कितें जाता जे गोंयकारांक इतलें आकर्शीत करता? हांगा डीजे एक तर आसता, डीजे आसता. पयलीं रोमटामेळ आसतालो, अजून रोमटामेळ म्हाका सुरू जाल्लो दिसना, पूण रोमटामेळ एक आसता आनी तो एक वेगळोच उत्सव आसा. त्याच बरोबर गोवा म्हटल्यार आमची पर्यटनाची एक पर्यटन स्थळ. ताका लागून हे होळी उत्सव लोक पळोवपाक, पर्यटन सुद्दां हांगासर व्हडा उमेदीन, व्हड्या संख्येन हांगा आपली उपस्थिती लायता. सो आतां आमी भितून वचून पळोवया कितें चल्लें तें, लोक कशे साजरे करता ते होळी हांगासली पणजेची न्हू. हय, जशें गौरीशान सांगलें, म्हाकाय अशी उमळशीक लागल्या की पणजे शारान ही होळी सेलिब्रेट तरी कशी जाता. तर चलात तर आमी पळोवया पणजेची होळी. गौरीश, जशें आमी हांगा पळोवपाक शकता म्हळ्यार इतली लोकांची गर्दी आसा, लोक सगळे रंगांनी खेळटात. तर तुका ह्या संदर्भान कितें सांगूंक जाय? म्हळ्यार म्हाका गोंयकार कमी आनी पर्यटक चड दिसतात हांगासर. ना, आतां कितें जालां, म्हाजो ल्हानपणीचो एक्सपिरियन्स सांगता. आमी ल्हान आसतना हांगा पयलीं येताले, होळी खेळटाले, रोमटामेळ आसतालो आनी एक धुली उत्सव म्हणजे धुलीवंदन जो आसतालो तो हांगा व्हडल्या बरो ढोल ताशांच्या तालाचेर जातालो. पूण आजून मेरेन म्हाका हांगा रोमटामेळ किंवा ढोलाच्या वाजनाचेर होळी साजरी जाल्ली दिसना. पणजे समितीचे उपाध्यक्ष आमकां आतां मेळ्ळेले आसा. तर कितें सांगपाक जाय, केन्नाच्यान ही होळी चलता? लास्ट 34 years जाली, 34 वर्सां जाली. नागेश बाब धेंपो आशिल्लो 10 वर्सां आमच्या समितीन, त्याच्या नंतर बाबा आयलो, ती आतां कंटिन्यू 34 years जाली. पणजे शिगमोत्सव समितीन ही होळी स्टार्ट केली, कित्याक गांवांनी होळी जाता, पूण तांकां ही अनुभवपाक ही
आझाद मैदानाचेर सुरू जाल्ली. तो मेन इशू म्हणजे रस्त्यार कोण येता आनी खंयच्या बायलांक कोण नाकासतना होळी करता आनी जबरदस्ती करता ते जावचें न्ही. हांगा येवन प्रत्येकाने होळी खेळची, जाय ताका एलावड आहा तेंच्यांनी होळी हांगा खेळची आनी लोकांक कलर लावचो, हो मेन उद्देश आसलो. म्हाजो एक बारीकसो क्वेश्चन आसलो. आमी दर वर्सा रोमटामेळ हांगा जाताले पूण ऑर्केस्ट्रा जालो रोमटामेळ कितें? इतली वर्सां होळी जाल्या आमी ऑर्केस्ट्रा धाडल्या, फक्त रोमटामेळ जे असले ते होऊन आमकां ते आयल्यान न कारणान आमी महालक्ष्मी देवळाचे रोमटामेळ घेवन थंय महालक्ष्मीची होटी भरली. पण ते आमी सगळी जी परंपराचे पर्यंत सगळे केल्ले आहा. तांचो प्रॉब्लेम जालो म्हूण पावले ना ते. आणि तुमकां सांगपाक सोदता, नुकतेच निवडून येयल्ले पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात आमच्या वांगडा आहा. बाबूशाक विचारया आमी कसो एक्सपिरियन्स एक तर निवडून येयला आणि होळी खेळपा खातीर आझाद मैदानाचेर ते येयल्ले आसा. It is actually a wonderful experience. I really enjoyed with all the supporters. I think we could not basically have that rally on that day, but we are basically compensating through the rally through this Holi. Yeah. I wish all the people of Goa and Panjim a very happy Holi. आय बरोबर, व्हेरी हॅपी होली. हॅपी होली. हॅपी होली. हॅपी होली. हॅपी होली. थँक्यू. हॅपी होली. रंगांनी सगळी कार्यावळ हांगा रंगल्या म्हळ्यार लोक सगळे इतले उमेदीन होळी साजरी करता म्हळ्यार कोरोना काळा उपरांत इतली उमेद इतलो उत्साह लोकां मदीं आहा. रोमटामेळ जरी जाले ना तरी ऑर्केस्ट्रा लोक नाचत गाजत हांगा होळी सादर करतात. तुमी हांगा पळोवंक शकतात. हे कसले कलर लायल्यार तुमी? ऑर्गॅनिक म्हणून हे कलर येयला तसले लायला तुमी कितें? ते बरे आसा? वास बीन येता, सुगंध बी? आणि वयतलो मरे हो कलर, वयतलो मरे लायला तो? वयतलो. आणि हो कलर घालोवपा खातीर कितें करतले तुमी? आमी न्हायतले. लोयटाले? बिचार जाला मरे न्हांवपाक, सगळे जाण बिचार वयता. तर यांचो कलर लायला त्या प्रमाणे यांचो कलर आयज तरी वचपाचो ना अशें तरी दिसता. पळोवपाक शकता कशे रंगला हे भुरगे. वेगवेगळे कलर हेंच्यांनी लायला, थोडे काळे, थोडे निळे, थोडे गुलाबी, थोडे पाचवे, वेगवेगळे कलर ह्या होळयेक तुमकां पळोवपाक मेळटा. इश्टानो पुराय गोंयभर ह्या होळयेच्या मुडान रंगलेले आसा आणि ही पणजेची होळी आमी तुमच्या मुखार दवरलेली आसा. तुमकां सगळ्यांक परत एकदा होळयेची उर्बेभरीत परबी. पुराय गोंयभरांतल्या गांवागांवांनी बिरेस्तारा होळी पेटोवन होळयेचे उत्सव मनयलो. म्हापशेकारांनी लेगीत होळी पेटोवन व्हडा उमेदीन होळी मनयली. पळयात म्हापशा पारंपारीक होळयेचे कांय खीण. होळयेच्या परंपरे प्रमाण होलिका दहन खातीर होळी हाडपाची प्रथा आसा. गांवांतल्या वा शारांतल्या रानांत वचून थंयच्यान लाकडां कातरून हाडप आनी उपरांत ताची विधिवत पुजा करून होळी लागपाची परंपरा आसा. ओसय ओसयचो गजर करीत होळी म्हटल्यारूच लाकडां हाडपाची उमेद तरणाट्यां मदीं पळोवपाक मेळटा. सत्तरी मोरल्या कॉलनींतल्या तरणाट्यांनी मंगळारा निलगिरीची होळी हाडली. सातेरी देवळाच्या वाठारांत 2 होळयो लासपाची परंपरा आसा. देवळाच्या फुडें लासतना ती होळी आनी देवळाच्या फाटल्यान लासता ती राखणदाराची होळी अशी प्रथा मोरल्यान चलता. इतक्याकच धंदा धाय धंदा आहे बरे तशी बाहेर
होळी पेटोवन आनी हेर पारंपारीक कार्यावळी सयत दिवचल म्हालांतल्या गांवागांवांनी शिगम्याक सुरवात जाल्या. बेरेस्तारा सांजे सरवण सयत हेर गांवांनी वाजयत गाजयत होळी हाडली. पुजा आनी हेर पारंपारीक कार्यावळी सयत होळी कापले उपरांत होळी नाचोवचे भुरग्यांक वांगडा जाणटे वांटेकार जाले. पारंपारीक पद्धती प्रमाण मोर्जेच्या मोरजाई देवीचे होळी ब्रेस्तारा रातच्या 12 वरांचेर पेटयली. पुराय मोर्जेकारांनी एकठांय येवन होळयेची परब मनयली. पळयात मोर्जे होळयेचे कांय खीण. पणजे पुलिसांनी शिंदळकेचो वेवसाय करपी हफिजा सय्यद बिलालाक बेरेस्तारा सालेगांवांत अटक केली. 26 वर्साचो आंध्र प्रदेशांतलो रहिवासी हफीज सय्यद बिलालाक फटीच्या गिरायकाक 50,000 रुपयांक चली पुरवण करतना धरलो. जातूंत एक टीव्ही अभिनेत्री आनी 3 चलयांचो आस्पाव आसा. पुलीस निरीक्षकांक शिंदळकेचो वेवसाय विशीं कळ्ळ्या उपरांत सालिगांवच्या बेला विस्ता हॉटेलाचेर पुलिशेन धाड घातली. ह्या प्रकरणाचो तपास अजून चालू आसा. पुराय गोंयांत गोंयकार शिगमोत्सव रिती रिवाजान आनी श्रद्धेन मनयतात. काणकोण म्हालांत गांवगिऱ्या वाठारांत 5 दीस शिगमो व्हडा दबायजान मनयतात. शिगम्याच्या निमण्या दिसा मांडाचेर लोक कलेचो आविश्कार सादर करतात. मोरुले हो लोकनाच गांवांतल्या प्रत्येक घरांनी वचून खासा गिताच्या तालार सादर करतात. पळयात मोरुल्याची कांय खिणचित्रां.
काणकोणांतल्या आगोंद वाठारांत श्री मल्लिकार्जुन देवळा कुशीक अवतार पुरुषाचो अवतार आनी कौल प्रसाद जाल्या उपरांत परंपरे प्रमाण देवाची पुराय वाठारांत भोवणी सुरू आसा. शुक्रारा पुजा करून तळयेन अर्पण करतना धर्मधरणाने दिश्टी पडटा. पर्यटन थळ गोंयान काळा प्रमाण रंगपंचमी खूब बदलल्या. गोंयान गांवगिऱ्या वाठारांनी ज्या पारंपारीक तरेन होळी आनी रंगपंचमी जातात तितल्याच पाश्चात्य पद्दतीन गोंयांतल्या 5 स्टार हॉटेलांनी जाता. गोंयान आयिल्ले देशी आनी विदेशी पर्यटक ह्या 5 स्टार हॉटेलांनी जावपी होळयेच्या कार्यावळींनी व्हडा संख्येन उपस्थिती रावन व्हड उमेदीन होळी मनयतात. गोंयान अशा कितल्याशाच हॉटेलांनी वेगवेगळ्यो होळयेच्यो कार्यावळी जातात. या कार्यावळींनी पारंपारीक रंगपंचम सोडून डीजेच्या संगीताच्या तालार लोक नाचताले. काळा प्रमाण गोंयांतल्या शारांनी होळयेचो रंग बदलला. वास्को खारीवाड्या वयली उरिल्ली घरां बेरेस्तारा मोडून उडयली. उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक पाळो दीत मुरगांव पालिकेन ही अतिक्रमण विरोधी मोहीम राबयली. लोकांचो विरोध मोडून काडपा खातीर ह्या वेळार कडक पुलिसांचो बंदोबस्त आशिल्लो. बुधवारा दनपरा 11 बेकायदेशीर घरांचेर कारवाय करून ती मोडून उडयल्ली. उपरांत थळावो आमदार संकल्प आमोणकर आनी आदलो आमदार जुजे फिलिप डिसोजान हस्तक्षेप करीत ही कारवाय थांबयली. बिरेस्तारा सकाळी ह्या विशयाचेर चर्चाय जाली, पूण उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक पाळो दिवपा खातीर आपल्याक ही कारवाय करचीच पडटली अशें सांगून पालिका मुख्याधिकारी जयंत तारी हांणी उरिल्ली घरांय मोडून उडोवपाचो आदेश दिल्लो. त्या प्रमाण ही घरां पालिकेच्या कामगारांनी मोडून उडयली. सो आयज जे डिस्कशन जाला पळय ते हिसपान आमी तेका ऑन मोरल ग्रावंड आयज जे लोक आसा ते फिशरमॅन कम्युनिटी आसा ते ऑन मोरल ग्रावंड तांकां खंय तरी प्रोटेक्ट करचें म्हणून तो म्हणटा ती हायकोर्टाची ऑर्डर आसा. बट हायकोर्टाची ऑर्डर आसतना सुद्दां कित्याक ऑलरेडी तेंच्यांनी थोडी घरां डेमोलिश केल्लीं आसा. जी बाकीची घरां आसा पळय तेजे भितर एक तांकां एक खंय तरी एक घराक तेंच्यांनी सुद्दां डेमोलिश करचें न्हू म्हणून जी ऑर्डर काडली बिकॉज ऑफ लँड एंड सर्वे. सो आतां आमी तांकां रिक्वेस्ट करपाक सोदता लँड एंड सर्वे कित्याक मातशें जी बाकीची घरां उरला तांकां थोडोसो टायम दिवचो म्हणून. लोकांची घरां वाटोवपा खातीर आमदार संकल्प आमोणकार, राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे जुजे फिलिप डिसोजा, काँग्रेसीचो ओलांसियो सिमॉयश आनी हेरांनी केल्ले यत्न फुकट गेले. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान प्रदीप नाईक. पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरातान शिगमो तशेंच गुलाल उत्सवाक सुरवात करचे आदीं पणजेच्या महालक्ष्मी देवळान वचून देवीचो आशिर्वाद घेतलो. तांच्या बरोबर तांच्या बऱ्या मागत्यांनी होळयेचो आनंद घेतलो.
Today is basically the festival of colors. I wish all the people of my constituency and in Goa in large a very happy Holi. Please enjoy yourself and be safe. कदंबा येरादारी मंडळान हायड्रोलिक लिफ्ट हाडल्यात. गोंयचे 145 कदंबा बशींनी रोखडीच व्हीलचेअर व्हरपाक मेळटली. 30 मे मेरेन 12 बस स्टँडाचेर हायड्रोलिक लिफ्ट दवरतले. ती वापरून विशेषांगी प्रवाशांक बशींत व्हीलचेअर भितर व्हरपाक तशेंच भायर काडपाक मेळटली. कदंब येरादारी महामंडळाच्या हायड्रॉलिक लिफ्टीची आयज पणजे बस स्टँडाचेर चाचणी जाली. ही तपासणी ड्रॅगाचे अध्यक्ष आवलीन डिसा, सचिव विशांत नागवेकार, गोंय राज्य कायदो सेवा प्राधिकरणाची वांगडी सचिव विजया आमरे आणि कदंब महामंडळाचे सरव्यवस्थापक संजय घाटे हांच्या हजेरीत जाली. अपंगूळ व्यक्तींक बशी तशेंच सरकारी इमारतींनी वचपाची सुविधा आसची हे खातीर ड्रॅग संस्थेन आवाज काडिल्लो. हे विशीं तांणी उच्च न्यायालयात याचिकाय दाखल केल्ली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण कदंब महामंडळान ही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. हायड्रॉलिक लिफ्टीचे मजतीन अपंगूळ व्यक्तीक बशीच्या दारामेरेन पावपाक मेळटा. उपरांत बशींतल्यान देंवताना लेगीत हेच लिफ्टीचो वापर करून ताका सकयल देवपाक मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. तळेबांद शेळवलीच्या शेत पुरवून वेस्टर्न बायपासाचे काम करचे न्ही अशी मागणी करीत काणा बाणावलीच्या गांवकारांनी पंचायतीन खास बसका घेतली. पयलींच हो बुट्टी येवपी वाठार तातूंत शेतां पुरली जाल्यार मोठी बुट्टी येवन थळावो वाठार उदका पोंदाक वचूंक शकता असो हुस्को गांवकारांनी व्यक्त केला. स्टिल्टा वयल्यान वेस्टर्न बायपास व्हरचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ह्या विशीं पंचायतीचो आदवोगाद काडून न्यायालयांत याचिका दाखल करपाचो ठराव पंचायतीन घेतला. इतले मजगतीं पंचायतीन सकाळी 9:30 वरांचेर आपयल्ल्या बसकेक दनपारां 12:30 वरांचेर सरपंच आनी सचिव आयिल्ल्यान लोकांक तिडक उक्तायली. In 2010, there's an action taken report done by the South Goa Collectorate in terms of disaster management, and titun dekun specify kelle when the western bypass will come towards Tholeband or Khareband area in Benavli, it will lead to more flooding. Itli evidence astana, and if you go to the disaster management plan, even from 2000, you will see that Tholeband area is a flood-prone area and it is specified. So when it is already there, why shouldn't the government consider a proposal given by the villages to give it on stilts? Is justice delayed is justice denied. When action could be taken way back in June and even much earlier, when the panchayat was informed, there were people agitating peacefully, never stopped any work, protest kelle, appeal kelle, even at the Ministry of Environment's office through the Biodiversity Board, the Panchayat Sarpanch as well as the Biodiversity Chairman, who happens to be the Deputy Sarpanch of the village, were called. And even there we have been working much before the petition was filed. But the Panchayat did not cooperate, or you can say the ruling did not cooperate in putting the western bypass on stilts. Not allowed secretary हांव हें न्ही पार्ट आमकां प्रेसा वचपाक जाल्यार पंचायत हें घेवपा पडटा परमिशन टू फायल केस हाय कोर्ट. But High Court has overruled this. High Court has given a judgment. See, it is panchayat decision. Panchayat has taken decision. But you cannot overrule High Court. Panchayat. High Court घेतले म्हणून
I don't know. That conversation between advocate and between panchayat has done. So let's see what advocate do. इंडियन सुपर लीगची फायनल गोंयच्या फुटबॉल मोग्यांक आतां पळोवपाक मेळटली. कोरोनाचेर सरकारान मार्गदर्शक करपी तज्ञ समिती ISLचे फायनलीक 100% लोकांच्या उपस्थितीक परवानगी दिल्या. इंडियन सुपर लीगची फायनल 20 मार्चाक फातोर्डेच्या पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर जातली. कोरोनाचे दोनूय डोस घेतिल्ल्यांक तशेंच कोविड नेगेटिव्ह प्रमाणपत्र आशिल्ल्या लोकांकूय स्टेडियमांत प्रवेश दितले, अशी माहिती गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे डीन दोतोर शिवानंद बांदेकरान दिली. फायनल पळोवपाक येवप्यांक मास्क घालपाची सक्ती केल्या, तशेंच सरकारान घालून दिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांक लेगीत पाळूंक जाय. ह्याच अटींचेर फायनलीक 100% लोकांक उपस्थित रावपाची परवानगी दिल्या. कोरोनाचे प्रमाण उणें जाल्ल्यान आतां दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2% परस सकयल आयलां. बुधवारा आनी बिरेस्ताराच्या 24 वरांत वट्ट 13 नव्या कोरोना दुयेंतीची नोंद जाल्या. ह्या काळान एकूय दुयेंती मरण आयलें ना. फाटल्या 24 वरांत 12 जाणांक कोरोनाचेर मात केल्या. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.41% पावलां. ताका लागून मातशी थकाय मेळ्ळ्या. आतां मेरेन गोंयांत कोरोनाचे 2,45,239 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 2,41,336 दुयेंती बरे जाले. सक्रियेती दुयेंतीचो आंकडो दिवन तो 73 पावला. बिरेस्तारा उपचारा खातीर एकूय दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जालो ना. आतां मेरेन 1,90,138 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावतले, जाल्यार 31,418 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. पणजे मतदारसंघातल्या तालिगांव वाठारांत फाटल्या 6 म्हयने जाले पिवपाच्या उदकाची समस्या उप्रासल्या. तालिगांवची आमदार जेनिफर मोन्सेरात हाच्या मुखार हें एक मोठें आव्हान आसा. हो मतदारसंघ टँकर मुक्त करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तांणी गंभीरपणान लक्ष दिवप ही आतां काळजी गरज आसा. फाटल्या वर्साची चवथ जाल्या उपरांत ते आतां मेरेन तालिगांव वाठारांतले लोक टँकराचेर निबून आसात. तालिगांव दुर्गावाडीन खूब दीस जाले उदकाचे प्रश्न अजून सुटावे जायनात. लोक टँकर हाडून उदकाची सोय करतात. कितले दीस जाले? चवथ जाल्ले हांकां उदक सारकें येना. तालिगांव दुर्गावाडीन अजूनय उदकाचे प्रॉब्लेम चालूच आसात. प्रायवेट टँकर हाडून आमी उदक भरचें पडटा आनी ते कोणाक पावता डेली उदक जर आमकां सारकें टायम टू टायम सोडीत जाल्यार आमकां हेची गरजूच ना ह्या अशें टँकर हाडून भरपाची. डेली 2-3 वरां तरी आमकां सोडूंक जाय. थोडे म्हणटा आमकां 24 वरां उदक आसा, ते 24 वरांचे तांकां 24 वरां कित्याक दिता? ते 24 वरांचे म्हणटा तुमकां 12 वरां दिया उरलेले आमकां तरी दिया उदक. म्हणजे तुम्ही तालिगांव उदक आसता म्हणटा सगळ्यांक दिवपाक, सगळ्यांक दिया उदक. तांकां 24 वरां आमकां एक वर सुद्दां उदक एक उदक सुद्दां येता ते सारकें बारीक येता, एक अर्द्या वर येता. कितली वरां येता ते आमकां कांय खबर ना. उदक येता काय ना ते आमकां खऱ्यांनीच खबर ना. खंयचे सगळे जाण पळयता जाल्यार एक बांयचेर वयता, कोण प्रायवेट टँकर आपयता, PWचो टँकर येता, पूण ते उदक सगळ्यांक पावता अशें ना न्ही. बरोबर. उदक भितर घेवचें आसता. लोक म्हणटा तालिगांवान डेव्हलपमेंट जायत आसा, पूण तुमकां अजून उदकाची समस्या सतयता. अजून तेच प्रॉब्लेम आसा उदकाची तशी लायटीची. हांगा अंडरग्रावंड तरी लायट जाय जाल्यार आमकां डेली लायटीचो प्रॉब्लेम जावचो ना. प्लास्टिकाच्यो वस्ती पर्यावरण दूषित करतात. देखून हालींच सरकारान प्लास्टिकाच्या वापराचेर बंदी घातिल्ली. देखून एकदा वापरांत येवपी प्लास्टिकाचो वापर जावचो न्हय देखून म्हापशा बाजाराची तपासणी जाली, अशी माहिती मुख्याधिकाऱ्यान दिल्या.
गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान हें गावल्ली इंटिमेशन गावल्लें की देर पीपल विल बी इन्स्पेक्टिंग टू चेक आउट ऑन अंडर द डायरेक्शन अंडर सेक्शन 5 ऑफ EPA ऑफ फेजिंग आउट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टीक. त्याच्या दरम्यान आमकां तेंणी सांगलेलें की आमचे इंजिनियर आमचे जे मार्केट इन्स्पेक्टर आहा तांकां हेल्प करची म्हणून टू चेक आउट हाव पीपल आर युजींग इट ऑर वेदर एनी फायन इज टू बी इम्पोज. सो ऑन दॅट बेसीस आयज तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलां आनी तेजो फुडें रिजल्ट बेस्ड ऑन द रिपोर्ट वील एक्ट इफ एनी डायरेक्शन्स कम टू अस. दे मस्ट हॅव डन अ सॅम्पल सर्वे बिकॉज मार्केट इज टू बिग. सॅम्पल सर्वे केला आसतलो हेंच्यानी. वील गेट टू नो अबाउट दीस ओनली आफ्टर द रिपोर्ट. ओके. वॉट एवर वेन एवर दे गिव. It is also right also. People should avoid using plastic. It is all over Goa. म्हापशान अशें न्हू सगळ्याक तें आमचें ऑलरेडी गव्हर्मेंट इज ट्रायंग देयर बेस्ट. 2018 ते 2023 या 5 वर्साच्या काळात खण क्षेत्रांत 8.5% उदरगत करपाची मोख केंद्र सरकारान दवरल्या. 2017 आनी 18 वर्सां गोंयांत खणमाल निर्मीत उणी जाली. देशाच्या खाण वेवसायात ताचो 2.1 इतको वांटो आसा अशी माहिती केंद्रीय खण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी लोकसभेच्या एका लेखी प्रस्नाक दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत 15 मार्च 2018 सावन म्हणल्यारूच फाटल्या 4 वर्सां सावन गोंयांतलो खण वेवसाय बंद आसा. 2017 ते 2018 ह्या वर्सा देशाची खण क्षेत्रांतली उदरगत 3% आशिल्ली. हो आंकडो 14% भरपाची मोख दवरल्या. तशें जाल्यार 2018 ते 2023 ह्या 5 वर्सां देशाच्या सरासरी उदरगतीची सरासरी 8.5% पावतली. गोवा डेअरी दुधाच्या दरान वाड जावपाची शक्यताय आसा. पूण दरवाड जाहीर करच्या आदी बाजार सर्वेक्षण करपाचो निर्णय गोवा डेअरीन घेतला. रशिया युक्रेन झूज चालू जाल्ल्याच्यान सगळ्याच वटेन दरवाड जायत आसा. हाचो फटको गोवा डेअरीकूय बसला. गोवा डेअरीक म्हयन्याक 22 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे अधिकाऱ्यान सांगले. गोवा डेअरी दुधाचे सध्याचे दर असे आसात. फुल क्रीम मिल्क 55 रुपया 1 लिटर, शक्ती मिल्क 25 रुपया अर्द लिटर, दिवा मिल्क 23 रुपया अर्द लिटर, जाल्यार कोल्ड गोल्ड 22 रुपया अर्द लिटर अशी दर आसा. गोवा डेअरी दर दिसा बाजारान 55,000 लिटर दुधाची विक्री करता. जर गोवा डेअरीन प्रति लिटराक फकत 2 रुपया पासून दर वाड केल्यार दिसाक 1,10,000 रुपया तांकां फायदो जावं शकता अशें तांच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. तितल्याच प्रमाणात जावपाक जाय कळ्ळें. अजून पासून गोवा डेअरी शिवाय दुसरें आमी कसलें अजून पासून यूज करूंक ना कळ्ळें. आनी गोवा डेअरीची तर अजून पासून सर्वीस म्हणटा ती सारकी प्रॉम्प्ट मेळटा. माहिती मेळिल्ल्या प्रमाण देशभरा सयत गोंयांत 12 ते 14 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक वासीन दिवपाक सुरवात जाल्या. केंद्र सरकाराच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण गोंयांत 12 ते 14 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक बुधवारच्यान वासिनां दिवपाक सुरवात केल्या. सध्या भलायकी केंद्रांत डोस दितात. गोंयांतल्या 11 भलायकी केंद्रांनी वासिनां दिवपाची मोहीम सुरू आसा. 12 ते 14 वर्सां पिराये मदीं 50,000 भुरगे आसात. पयल्याच दिसा सुमार 800 भुरग्यांनी वासिनाचो डोस घेतलो. कांय तेंपा उपरांत शिक्षण संस्थांनी वासीन दिवपाक सुरू जातले. रशिया युक्रेन युद्ध 21 दीस जाले तरी सुरूच आसा. हे युद्ध बेगोबेग थांबोवचो आदेश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयान रशियेक दिला. नेदरलँडांतल्यान आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात युक्रेनान रशिये आड याचिका घाल्ली. हे याचिकेचे निर्णय दिताना IGCन रशियेक युक्रेनांतले लश्करी कारवायो बेगोबेग बंद करच्यो आदेश दिला. IGCन दिल्लो हो आदेश आंतरराष्ट्रीय कायद्या प्रमाण रशियेक बंधनकार आसा.
तेच प्रमाण रशियन फेडरेशन फुडले लष्करी कारवाये खातीर कसलीच पावलां उबारचे नात अशी जतनाय घेवची आनी दोनूय देशांनी वाद जावपी कृत्यां बंद करची असो आदेश न्यायालयान दिला. मात 21 दीस जाले रशिया युद्ध थांबयना. बुधवारा रशियेन युक्रेनाचेर हल्लो करून बरेच लुकसाण केलें. लोकांच्या सोयी खातीर पेडण्या कदंबा महामंडळान बस स्थानकाची पार्किंग वेवस्था आसा. मात पार्किंग फी चड आशिल्ल्यान लोक रस्त्यारूच आपल्यो गाडयो पार्क करतात आनी ह्या कारणाक लागून लोकांक येरादारी करपाक अडचण जाता. सरकारान ह्या प्रकरणान लक्ष घालून ताचेर योग्य उपाय काडचो अशी मागणी लोक करता. आम्ही सध्या आसात पेडणे कदंबा बस स्थानकाच्या पार्किंग वाठारात आणि ह्या वाठारात आपण पळयले जाल्यार सगळीकडे रिकामी जागा दिसता. हातार मोजताय अशी वाहनां हयसर आसत. पूण आपण रस्त्यार जर गेले जाल्यार रस्त्यार ठिकठिकाणी वाहनांची कोंडी आसा. लोक दोन्ही रस्त्याच्या वाटेन गाडयो पार्क करून दवरतात आणि त्या खातीर दिसान दीस वाहनांची कोंडी जायत आसा. सरकारान हाचे कडेन गांभीर्यान लक्ष दिवन आणि आमचे नवनिर्वाचित आमदार म्हणून जे प्रवीण आल्लेकर निवडून आयिल्ले आहात तांणी लक्ष दिवचो आणि ही पार्किंग वेवस्था बऱ्या तरेन आसा. ताचे रेट जे आहात ती फी आहा पार्किंग फी ती चड दिसता अशें वाहन चालक म्हणटा. त्याच्या खातीर सरकारान आणि आमच्या कदंबा महामंडळान ती जी फी आहा पार्किंग फी तेतून थोडो फेरफार करून ती कमी फी करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. संवसारीक ग्राहक सप्तका निमतान वजनमाप खात्याचे नियंत्रकान हांणी मडगांवांतल्या वेगवेगळ्या सुपर मार्केट आनी दुकानांचेर धाड घातली. ही धाड घातले उपरांत तांकां खुबशा दुकानांनी बेकायदेशीर रित्या आनी कायद्याचे उल्लंघन करपी वस्ती मेळ्ळ्यो, ज्यो खात्यान जप्त केल्यो. सुमार 100 बेकायदेशीर पाकिटां जप्त केल्ल्याचे तांणी सांगले. तशेंच दर 1 म्हयन्यान ह्यो सारक्यो धाडी जायत अशें तांणी सांगलें. गोमंतकाच्यो खबऱ्यो अश्यो चालूच आसतल्यो, पूण आतां हांव संजीवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.